Soglang tumkhan dia berada di situ. Kaya siya syukur pagi.
आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ही आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी खेरीत भाशेन देवाक दिनवासून भेटयता. फादर पीटर जुदस फेर्नांडीस 5 वर्सां आमचे फिरगोजेन पातकूर कसो आपलो वावर ताणें केला आनी आपल्या वावरा वरवीं आमकां सगल्यांक जायते भाशेन देवाच्या म्हऱ्यांत हाडल्यान. देवाक आर्गां दिनवास ताच्या वावरा पासत ताच्या जिविता पासत आनी फुडल्या ताच्या मिनिस्ट्रीन ताका देवान भरपूर आशिर्वाद आनी आदार दिवंक ताचे पासत हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयज फादर पिटराचोच वावर कसो जो आमचे फिरगोजेन केला दोतोन शिकोवपाचो, तशेंच बावतिजमांची तयारी, काजाराची तयारी ही सगळी करपाची हाचीच एक खुणा कशी आयज आमचे फिरगोजेन बावतिजम जाता. बावतिजम आनी पयलो कुमन्यो कियन सिंग नेगी ताचे पासत आमी मागुया, ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ही सगळी तयारी करून आतां पवित्र सभेन आपली एंट्री कोत्ता आसतना देवान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात रेजिना मुंदी, मॅरी जी.के. आनी फामील, आल्त दाबोली, अनिता डिसुजा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सोयबानूच देव मिशोनार. तो मनशाक रोचता, सांबाळटा, चलयता आनी आपल्या पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं मनशाची सोडवण करता. इतलेंच न्हय पूण आपल्या मिशनरी कार्या संवसारांत फुडें व्हरूंक देव मनशाक आपलो भागीदार करता. देवाच्या उल्याक आमी होयकार दिवन सांगातान वावरूंक आयज पास्काच्या 6व्या आयताराचो सेवा धर्म वचात सौभागालीपणान मिसाव फुडें व्हरता म्हूण आमकां उलो दिता. देवाच्या उतराक येवकार दिवन 5 वर्सां आमचे फिरगोजेंत आपली सेवा दिला आमच्या पादकूर फादर पिटराक आमी दिनवासता. ताचे सेवेन आनी मार्गदर्शना वरवीं आमची ओत्मीक वाड जाले. एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान आमचो वावर करूंक जाणवायेन आनी भावार्थ बरवाशान आमी वाडल्या आनी जायतें बरेपण अणभवून जायती पेखवणी आमकां फावो जाले. देवाच्या मळ्यांत आपलो गवळीक वावर करूंक ताका कुरपा, बोळ आनी आपल्या आचऱ्या काल सांबाळून नवे फिरगोजेंत आपल्या मिसांव उर्बेन फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याची सुबां देण्यांनी ताका ओदीक वाडय म्हूण आमचे आवडे बापाक उबारुया. तशेंच देव आपल्या मिसावांत आमकां वांटो दिता देखून ताका दिनवासुया आनी सौभाग्यलीपणान आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत जण एकल्याक मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. देवाचे काकलुती कुलो मारून आमकां बोगोस म्हूण सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोडो प्रात. एपासोद भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना.
सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार किरीत भाशेन आयची मिसाची भेट हांव सगल्या आमच्या चिखलेच्या फिरगोसकारां खातीर भेटयता. आमची भावां भयणां जायतीं घरांनी पिडेंत आसात. तांचे खातीर आमी तांचो उगडास करून देवान बरी भलायकी तांकां दिवं म्हूण तांचे खातीर मागता. हे मिसाचे भेटेन आमच्या तरणाट्यां खातीर आमी किरीत भाशेन मागता. जायतीं आमची तरणाटीं विकाडी वखदांक लोबदोलेली आसात. परतून देवाक तीं देवाचो शिवून आपलें जिवीत बदलूंक तांचे खातीर आमी मागता. आमी मागता आमची नवी काजारी जोडी जांकां भुरगें ना, भुरग्याच्या देण्यांक कोंतरेकतात, तांचो आमी उगडास करून ह्या मिसाची भेटेंत आमी मागता. तशेंच आमी मागता आमचे दोगूय बापूय सोंपल्यात. म्हजो बापूय पाश्कुआल फेर्नांडीस आनी फादर बॉलमेक्साचो बापूय नाजार पेरेरा. तांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गींचें सूख फावो केल्या म्हूण तांचोय आमी उगडास करता. देवा आमच्या बापा,
तुजो पवित्र आत्मो येवन सगल्यो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण स्वर्गार वेचे आदी जेजून आमकां भासायले. तोर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाड, ताचे वरवीं सगळे सोत आमकां शिकय आनी सुर्गीचे शांती नांदिरांत आमची काड सांबोळ. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदोयाक थावन कांय मनीस अंतियोकेक येवन भावा भयणींक अशें शिकोवंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुन्नत करिना जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं पावलू आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशां कडेन मोठो वादविवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुजाल्याक वचोन ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्या कडेन भासाभास करचें म्हूण थारायलें. जेरुजाल्यांक धर्मदूत आनी जाणटे तांचें आयकूंक एकठांय जाले. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती अंतियोकेक धाडूंक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सोबे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांव बार्साबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. ते भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव अंतियोकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशी मदले आमची भावां भयण जाल्या तांकां नमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचामळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोज्या नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक फाटी सोरूंक ना. ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बराबर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिठीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनीक कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवन भश्टायलेलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. फजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावनी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. तुमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोसाचीं गितां गावून, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय.
निती पोरमोणे कोरताय परजांची मनसुबी पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडून. आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. आत्म्याच्या बोलान एका देवदूतान म्हाका जुवांवाक एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजलेमचें पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांत जावन देवा सोशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक मानक्या परी आनी एका सुर्याकांत गोमेदा वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी एक उंच फारो आसलो आनी फार्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायलाचे पुतांदुवाच्या 12 कुळांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरीक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो फारो 12 बुनयादीचेर बांदलोलो आनी त्या बुनयादीचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदूतांचीं नांवां बरयलोलीं आसलोलीं. शारांत हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हणल्यार सर पदवेदार, सर्वेस्पर देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याच्या वो चंद्रिमाच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन तें परजळटालें आनी मेंढरो जावन आसलो ताजी दिवली. देवाचें उतर. उद्गार. जेजून म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. Sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्यांव आनी ताचें सोवें ठिकाण करतोल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवेन बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगलें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो.
शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दितात तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उसांबोळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव येतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केला जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोषबरी जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, पास्कांच्या 6व्या आयतारांत आमी भितर सरता आनी आज हें दिनवासनेचें बलिदान हे फिरगोजेंत 5 वर्सां वावुरल्या उपरांत तुमचे खातीर भेटयता आसतना थोडोसो नियाळ देवाच्या उतराचेर करून कशे तरेन आमी एकवटाची खुणां ह्या समाजांत जावची, सहभागिलीपणान आमचे फिरगोजेन आमी वावुरचें हाचे वयर आमी नियाळ करुया. आमी ल्हान आसतना लवकऱ्यो म्हणून खेळटाल्यो. उगडास आसा कोणाक तरी? नोड्यांचे कुडके घेवन एका वयर एक सांबाळटाले आनी आमी एक बॉल घेताले, ताचेर मारताले. ती फुटल्या उपरांत पयस मारताली पोंगोड दुसरे वाटेन आसत तो. आनी आमी सगळीं जे ह्या पक्षान आसात तीं सगळीं बाराबोर एकठांय जावन त्यो एकठांय करून परतून मांडूंक प्रयत्न करताले. उगडास आसा? होय. आमी जेन्ना हो खेळ खेळटाले तेन्ना कशे तरेन एक लिडर आसतालो आनी सगळीं बरोबर एकवटान वावुरताले. सगल्यो त्यो आसात त्यो परतून मांडून हाडूंक. आतां भुरगीं खंय खोट्यांत न्ही करतात, आमी आदीं ते नोड्याचे कुडके आसात ते घेवन करताले. आनी बरे भाशेन सांगातान तो बॉल आमकां मेवलो, आमचे फाटीर तो पडूंक फावो नासलो. पाटीर तर पडलो, सायडीन पुत्यान लागलो जाल्यार तूं आवट. मागीर आख्खी गेम दुसरो जो विरोधी पक्ष आसा तो जिखून वेतालो आनी तांकां 1 पॉयंट मेवतालो वो 2 पॉयंट जसो ताराव घेतला ते भाशेन. आनी आमी उमेदीन खेळ खेळटाले. दुसरे मिठांनी आमी खेळटाले. तिसरे आमी खो खो म्हूण खेळटाले. चवथे आमी कबड्डी खेळटाले. सगल्यांत आमी एकदम उमेदीन आनी एकवटान हो खेळ आमी खेळोंक आमकां उमेद दिसताली. कोणूच आपल्या वाद्याचो थंयसर नासलो. आपल्याक जाय ते भाशेन एक एकलो करिनासलो, नाजाल्यार गुलयो मांडूंक त्यो जायनासल्यो. जातालें? जायनासलें. म्हणटच सगल्यांनी सांगातान तो बॉल लागीं येता तो आमी पयस मारूंक जाय आसलो. जरी तो बॉल जिखलो जाल्यार तुमी सगलीं भायर. हो जावन आसलो आदलो खेळ. आधुनीक काळार भुरग्यांक तर विचारीत ह्या खेळाची वस्त भुरगीं कितें म्हणटात? फादर मोबायलाचेर कितें आसा जाल्यार सांग तूं, आमी तुका रोखडेंच सांगता, कित्याक तातूंत तूं हारतलो सारकोच. बिकॉज आमी एकवटान खेळपाचें, उमेदीन खेळपाचें, घाम वारोवपाचो, बोबाड मारपाची आनी आमचे कुडीक आमी अदीक आनी अदीक मजबूत करपाच्यो सगळे खेळ आसात ते आमी खेळटाले. आनी उमेद येताली केन्ना पयलो एकलो भायर सरतालो आनी ते सुवातेर येतालो, ग्रावंडार जावं दुसरी सुवात. दुसरे पळयताले आनी तो आयलो एकठांय जाताले. मागीर चेडवां येतालीं, आनीक उमेद येताली. आनी आमचे मदें चेडो आनी चेडूं बरोबर खेळटालीं. अशें न्हय आसलें की फकत चेडेच खेळटाले. फुटबॉल चेडेच खेळटाले वय, पूण खो खो खेळत, मिठांनी खेळत जावं लोकोऱ्यो खेळत सगळीं मिसळ जावन खेळटालीं. बरी उमेद दिसताली कित्याक एकवट थंयसर आसलो. बाबा भयणीनो, ही जावन आसली एकवटाची खुणां आमच्या भुरग्यापणांतून आमकां शिकयली. आमच्या जाणट्यांनी ती केल्ल्यो आनी जाणट्यांनी ती आमकां दाखयल्यो, आमी खेळल्यो आनी आमच्या मनांत एकवटाची खुणां तांणी खेळा वरवीं आमच्या मनांत रिगयली.
हाचें पयलें वाचप आमी घेता तेन्ना आमी दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप घेता आनी थंयसर पॉल आनी बार्नाबास किरीत भाशेन अंत्योकेक वेता आनी पळयता थंय थोडे यहुदी म्हणजे जुदेव जे आसात ते म्हणटात आतां विदेशी आमचे मदें आयल्यात तांची सुनोत जावंक ना म्हणटच तांकां आमच्या जोम्यान घेवचें न्हय आमी जोमो वेगळो जुदेवांचो विदेशांचो जोमो दुसरो आमचे मदें कोणूच जुदेव नात म्हणटकूच आमी ती विदेशी कशी समजुया ती म्हणटाली हांकां भायर आया कित्याक तांची सुनोत जावंक ना पॉल आनी बार्नाबास म्हणटा आमी जेजूस जाल्याक या कित्याक हे जी शिकवण दितात ती सारकी ना लोकां मदें फूट घालतात म्हणटच पयली बाबा भयण व्हडली पवित्र सभा तांणी आपयली जेरुजाल्यान आनी पवित्र सभा आपयली तेन्ना थोडे ताराव तांणी हे पवित्र सभेन घेता आसतना जुदास जाका बार्नाबास म्हणटात आनी दुसरो सिलास हांकां तांणी बरोबर वेंचून काडले आनी हे चारूय जाण वचून परतून ते अंत्योकेन ही शिकवण दितले म्हूण सांगलें थंय बाबा भयणीनो जुद्याचो लोक चड आसलो ते सगळे जुदेव आसले आनी ते आयकोनासले म्हणटकूच जो ताराव पवित्र सभेच्या वडयल्यांनी घेतलो तातूंत 3 वस्तू तांणी तांकां करूंक सांगल्यो विदेशांकूय सांगल्यो आनी जुदेवांकूय सांगल्यो पयले सुवातेर कुड्ड्या देवांक भेटून बोस्तायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय दुसरे सुवातेर गोमटी पिडून मारलोल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय आनी तिसरे सुवातेर पोजोडपण पयस करचें ह्यो 3 वस्तू तुमी तुमच्या मनान दवरच्यो आनी तुमी आनी विदेशी बरोबर सांगातान पवित्र सभा कशी जिवंक वावोवचें पॉल आनी बार्नाबासान म्हणलें आमचे मदें कोण विदेशी ना आमचे मदें सगळे क्रिस्तांव आमी म्हणटकूच आमी क्रिस्ताची जाल्यार त्याच क्रिस्तान सोडवून हाडूंक आमकां मरून पुनर्जिवन जाला ह्या पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी सोत मानून पोरगोडटा जाल्यार आमचे देखींतल्यान ह्यो 3 वस्तू आमी करूंक गरजेच्यो आनी बाबा सगल्यांनी तांचो निर्णय मानून घेतलो दुसरें वाचप आमी प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी तातूंत आमी पळयता जिवावान एक दर्शन पळयलें जेजू पेद्रूक चावी दिता आसतना म्हणटा जें कितें तूं ह्या संवसारांत बांदीत तें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी जुद्या म्हणजे जेरुजाल्याचे ज्यो 12 कुडां आसलीं जुदेवांची ती आनी 12 धर्मदूत हें दर्शन जुवावान पळयलें आनी दोगूय एक जावन आसले हांकां सुर्याची गरज नासली कित्याक सर्वेस्पोर देव ह्या मंदिराचो वडील आसलो हें मंदीर ताणें आपल्या दर्शनांत पळयता आसतना 12 कुडांचे ताणें 12 थंयसर काय बरें आयच्या उदेंतीक ताणें एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोंटे दर एक कुडाची नांवां बरयलोलीं आसलीं उदेंतीक दारवोंटो उत्तरेक 3 दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3 दारवोंटे मेजून सगळे 12 दारवोंटे एके भाशेन 12 कुडांची नांवां थंयसर बरयलीं तेच भाशेन 12 धर्मदूत जेजून वेंचून काडले एक वोट जेजून केल्ले वस्तूंचो आनी जुदेवांचे परंपरेचो मोगाड बाबा भयणीनो आज आमी पयलें वाचता आसतना आमकां एक शिकवण मेळटा कसली शिकवण आमच्या पवित्र सभेन जायते भेदभाव पूण आमी हे भेदभाव कशे तरेन व्हरचे ते आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता पवित्र सभा आमकां शिकवण दिता त्या प्रमाणे आमी चलूंक गरजेचें आमचे मदें भेदभाव जायते आसात थोडे आमचे मदें गोंयकार म्हूण आसात मँगलोरियन म्हूण आसात ईस्ट इंडियन म्हूण आसात नॉर्थ इंडियाचे म्हूण क्रिस्तांव आसात आमचे गोंयांत आमचे मदें वेगळो जर आसात साश्टीकार म्हूण आसात बार्देसकार म्हूण आसात एकल्याची आपआपल्याची परंपरा आसा ही परंपरा पवित्र सभा मानून घेता आनी आमचे परंपरेक मानून घेवन पवित्र सभा कितें भाशेन आपणावन कशे तरेन ही पवित्र सभा आमची गोंयची एकवटान जिवची तें आमकां शिकवण दिता हो एकवट सांबाळूंक सहभागिलीपणान आमी जिवंक गरज
आमी जेन्ना एकामेकाचो सांगात करता तेन्ना आमी एकामेकाक दिवप आनी घेवप गरजेचें. म्हजेंच सारकें तुजें सारकें न्हय हें धोरण आमचें सारकें ना. हांव जेन्ना पवित्र सभेन जियेतां तेन्ना पवित्र सभेची शिकवण हांवें मानून घेवंक जाय. म्हजे कितें विचार आसात ते हांवें पवित्र सभेच्या वडिलां मुखार मांडूंक जाय. तांणी तर मानून घेतले जाल्यार ते म्हाका पुरते. जरी तर तांणी नाकारले देवाची येवजण म्हूण हांवें सोडून दिवंक गरज. दुसरें वाचप आमकां सांगता जेजून जें कितें संवसारान तारायलेलें तें स्वर्गार दर्शन जुवावान आपल्या दर्शनान पळयलें. आनी हो एकवट जेजून पवित्र सभे कडेन केला तो खरें सर्वेस्परा देवान मानून घेतलो म्हूण जुवावाच्या दर्शनान आमकां दिश्टी पडलें. आयचें शुभ वर्तमान कांय बरीं आमकां उतरां सांग. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. दर दिसाक देवाचें उतर आमी आयकता. हें देवाचें उतर वाचता. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. पूण तें जियोक आवगड जाता तेन्ना आमी सोडून दिता. आज जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. कशे तरेन आमी सांबाळूं? आमच्या उतरांतल्यानूच न्हय, आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी आमचे देखींतल्यान. दर दिसाक आमकां एक आव्हान चॅलेंज की आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवूं. जियेता आसतना म्हाका जायते आडकुडी आसतात. जियेता आसतना म्हाका जायते संकोश्ट आसतात. जियेता आसतना म्हाका जायती कुशालकाय आसता. हें देवाचें उतर हांव नियाळटा आसतना जायते फावटी म्हजे मुखार जायतीं आव्हानां येतात. हांव कशे तरेन फुडो करता तें गरजेचें. देवाचेर पातयेवन हांव जर तीं आव्हानां फुडो करता, देवाचेर पातयेवन म्हज्या आडकोडीक हांव म्हणटा देवाची येवजणी जाल्यार बाबा भयणीनो देवाचें उतर उदीक सांबाळूंक हांव पावता. आनी स्वर्गार आसतो म्हाजो बाप जेजून सांगलेलें तत्वां प्रमाणे हांव जियेतां तेन्ना म्हजो मोग करूंक पावता. हांव सुर्गीचें राज दिसान दीस उदीक जोडूंक लागीं पावता म्हूण विस्वास धरूंक गरज. दुसरे सुवाते जेजू आमकां म्हणटा शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. केन्ना आमकां शांती आसता? जेन्ना एकामेकाच्या सहभागिलीपणान हांव जियेतां. हांव म्हणटालो सुरवातेक आमी मिठांनी खेवता, आमी लोकोऱ्यांचो खेळ खेळटा. एक आमकां थंयसर फुडारी आसता पूण ह्या फुडाऱ्याक आमी सगळीं सांगात दिता. हो सांगात आमी करता तेन्ना आमची सहभागिलीपण आमी तो दिना जाल्यार आमी थंय हारता. पवित्र सभा ते भाशेन एकामेकाच्या सहभागिलीपणान आमी जियेता तेन्ना पवित्र सभेन शांती आसता. आमी तर एकामेकाच्या सहभागिलीपणान जियेना. आमचोच विचार आमी मांडूंक सोदता. आमचीच बाबा भयणीनो वागणूक आमी धरूंक सोदता. आमच्याच मनान आसा ते भाशेन आमी चलूंक सोदता. पवित्र सभा दुस्पोट जावन वेतली. हेंच पयल्या वाचपान आमी आयकलां आनी हेंच बाबा भयणीनो पवित्र सभा पयलो आपली बसका जेरुजालेच्या शारान करून आमकां निर्णय दिता. दाखोड करूंक की पवित्र सभेंत एकवट आसूंक गरजेचो. जेजून म्हणलें हांव म्हजी उतरांनूय म्हजो बाप आवडटा तें करूंक ह्या संवसारांत आयलां. आनी केदी व्हडली आशा आमची की तुमी दाखवेलीक सदांच चिकटून रावची. तुमी म्हजे फाटे हांव दाखवेल. बाबा भयणीनो एकवटान तर आमी ना जाल्यार आमी बाबा भयणीनो सुकून वेतले. आमी एकवटाचें मन घेवन तर पवित्र सभेन जियेना जाल्यार आमी सुकलेले खांदे जातले. आयच्या दिसाक जेजू आमकां म्हणटा तुमचें काळीज उचांबड वो बेसूड जावं नये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापा सोरी वेता म्हूण तुमी संतोश बरी जायात. बी हॅपी. आय एम गोईंग टू माय फादर टू प्रिपेर अ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस. भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा देव आमचो इतलो मोग करता की आमी संवसारान एकलोच मनीस आसलेल्या बरी एकल्याचो मोग करता. And that's what Jesus did for us. He loved us as if we are the only person in the world. बाबा भयणीनो हो जागो
ताणें आमकां सोडवणे वरवीं फावो केलो पुनर्जिवन जावन आमची दर एकल्या पातक्याची ताणें सोडवण करून आमकां म्हणलें काय बरीं उतरां म्हणटा हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां तयार जावचे खातीर दॅट यू मे बी प्रिपेर्ड फॉर द हेवनली किंगडम. आज ह्या दिनवासनेच्या बलिदान तुमी जियेता आसतना आनी तुमी एकठांय जाता आसतना तुमी वांटो घेता आसतना बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां उलो चिखलेची पवित्र सभा जिवाड ती जिवाड आनी करूंक तुमच्या हातान आसा. आमी येतले आनी आमी वेतेले पूण ती जियोंक एकवटान रावूंक सहभागिलीपणान एकामेकाक सहकार दिवंक तुमकां एक आव्हान. आज म्हजो उलो तुमकां 5 वर्सां तुमचे फिरगोजीन सारल्या उपरांत जायत्यो वस्तू हांव शिकलो जायते निर्णय घेवचे पडले जायते वस्तूंनी म्हाकाय त्रास पडले तुमकांय त्रास पडले पूण ही पवित्र सभा गोट एकवटान सांबाळूंक आमी दोगूय वावुरले. आज म्हजे दिनवास म्हज्या पादविकाराक फादर बॉलमॅक्साक सगलो सहकार आनी फुडाकार म्हाका ताणें दिलो. तूं वच मुखार हांव तुज्या सांगाता आसा. कांय बऱ्यो वस्तू आमी मांडून हाडल्यो. तुमची फिरगोज आख्ख्या गोंयांत न्हय आख्ख्या संवसारांत लोक आज वळखता. ही जिवाड करूंक बाबा भयणीनो जायते प्रयत्न आमी केले जाल्यार तुमी बाबा भयणीनो आमचे खातीर मागलें देखून आमी तुमकां दिनवासता. तुमी हाचे मुखार हे पवित्र सभेन वावुरचे न्हय आपल्याक जाय तसो एक एकलो पूण एकवटान वावुरचे. तुमी हे पवित्र सभेन सहभागेली कशें तुमचें योगदान करचें. तुमी हे पवित्र सभा जिवाड करूंक दर दिसाक प्रयत्न करचे आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक स्वर्गा राज्यान जेजून बासायलां ती सोडवण तुमच्या जिवितान हाडूंक वावुरची. हीच आमची सदांच तुमकां आवड्याची आनी खुरपेची भासावणी तुमकां दिता आसतना आमी वेतांव थंयसर तुमचे खातीर अदीक आनी अदीक आमची भावा भयणां जी पिडेस्त आसात अदीक आनी अदीक आमची तरणाटीं जी कोश्टवतात अदीक आनी अदीक आमची काजारी जोडी आपलें जिवीत जियोंक कोश्टवतात अदीक आनी अदीक घोव बायलां मदें आनी भुरग्यां मदें वाद विवाद जाता तांचो उगडास करून आमी तुमचे खातीर प्रार्थना करतले म्हूण विस्वासान एकवटान तुमी जियेतले म्हूण त्या जेजूची कृपा तुमकां मागून दर दिसाक हे पवित्र सभेन एकवट आनी सहभागिलीपण तुमी जियोंक आमी मागता. देवाची कृपा तुमचे सगल्यांचेर आसूं. आमेन. खेरीत रीत आतां जातली बावतिजमाची. कियन हो आमचो सुपुल्लो भुरगो सुपुल्लो म्हणल्यार तो आतां व्हडलो जाला पूण बावतिजम ताणें घेवंक नासलो. ताची आवय मारिया आयज ताचे बरोबर आसा. तशेंच ताचो गॉडफादर ताचो अंकल फ्रेडी आयज आमचे बरोबर आसा. तांकां आमी येवकार दिता आमचे पवित्र सभेन. आनी ही बावतिजमाची रीत आतां जातली. हे रितीन आमी सगळीं वांटो घेवया मागुया ह्या भावार्था पासत. जशें सुरवातेक हांवें म्हणलां ही सगळी तयारी करूंक आमचो फादर पिटर पातकुरान जायतो भार घेतला. ताची तयारी बरे भाशेन करूंक भावार्थ आमचो शिकूंक जाल्यार हे रितीन वांटो घेता आसतना आमी सगळीं उबी रावया. कियन मातसो मुखार सरचो. कियना सांगाता ताची आवय आनीक दोगूय जाण गॉड पेरंट्स मुखार सरची.
कियन मध्ये येऊन राहा. भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थ कोणाचेरूच थापूंक जायना. क्रिस्ती भावार्थ मानून घेता तांकां आपणाची खुशी सांगूंक एक सोयेग आसा. ल्हान भुरगीं आसतना आमच्यान तें सांगूंक जायनासलें. ह्या पासत आमच्या आवय बापायन आनी पोदोन मोदोनी तें आमचे पासत केलां. आयज कियन वाडोवन व्हडलो जाल्लो आसा, पूण 18 वर्सां आजून भरूंक ना. त्या पासत ताची आवय ताचे बरोबर ही जबाबदारी क्रिस्ती भावार्थ मानून घेवपाची आपुणूय मानून घेता. आनी तांकां आदार करपाक तांची गॉड पेरंट्स फ्रेडी आनी एना आयज तांचे बरोबर आपणाचें हें मन उक्तें करता. तर कियन तुका पवित्र सभेन पवित्र स्नान घेवपाची खुशी आसा. कियनाची आवय मारिया ही जबाबदारी तूं घेता आनी हे आवय बरोबर तांची पोदोन मोदोन ही जबाबदारी घेवंक तयार आसात. खिरीत मागणें ह्या वेळार आमी करता देंवचारा विरुद्ध प्रार्थन आनी पवित्र स्नान दिवचे आदीं ही मागणी आतां ताका जातली. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचे वेली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशांक काळोखांतलो काडून तुज्या राज्याच्या पोरजोडीत उजवाडान हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारान धाडलोय आनी तुजे कडेन आमी प्रार्थून मागता. ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतलो सोडय आनी तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मो ताची ताय बिराड करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. पवित्र स्नान घेवंक आमी वापरतल्या उदकाचेर ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागता. देवा, तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलें. संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र आमची सोकोत उदकाक लागूशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान उगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक उरूंक दिलोय. आब्रामाचे सोस्तेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पोरचेक फातकाच्या गुलामपणांतली सोडून नवो जोत घेतल्याचो रूपकार केलोय. देवा, जुआवान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो खुर्सार उपकळटना आपल्या कडवडांतलें रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांत ताणें अशी आज्ञा दिली, वचा आनी सगल्या परजांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया. तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका उक्ती कर. तुज्या सारक्याचो रचलेल्या मनशांक पोरण्या मेळेपणांतलो नितळ जावन उदका आनी पवित्र आत्म्यान नव्या जिविताक नवें जिवीत घेवच्या पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं.
बापा, ह्या उदकाचे जोरीन तुज्या पवित्र आत्म्याची सकूत भरपूर दिवंक म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळीं पवित्र स्नानान क्रिस्ता सवे मरण निकी पिल्यान ती नव्या जिवितान क्रिस्ता सवे पुनर्जीवन जावं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतल्यांनी देंवचाराक पाठ करूंक जाय आनीक देवाक मानून घेवंक जाय. आनी हे पवित्र सभे बराबर कियन आयज करता ताच्या आवय बराबर तशेंच ताच्या मदन पदनी बराबर आनी आमच्या समेस्तां बराबर. ताचे बराबर आमी सगळीं आमचो भावार ह्या वेळार उचार केला. सगळीं आमी व्हडल्यान आमचो जबाब दिवया. देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जिवच्या तुमी पाठकाक पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. पातकाचे गुलाम जायना जावन तुमी खोटेपणाच्या भुलवण्यान पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. सैताना पातकाच्या बापाय तुमी पाठ करतात. होय, हांव पाठ करता. सूर पदवीदारा बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. हो आमचो भावार, होच पवित्र सभेचो भावार. तो उचारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. आतांच आमी सगल्यांनी उच्चारला त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान कियें तुका पवित्र स्नान घेवंक खुशी आसा. कियें हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. पवित्र तेलाची मागणी ह्या भुरग्याक तो क्रिस्म घेता तेन्ना जातलो. आयज तो क्रिस्म घेयना, पूण दिसपाच्या हातांतल्यान उपरांत सगळ्या आमच्या भुरग्यां बरोबर क्रिस्म घेता तेन्ना ह्या पवित्र तेलाची मागणी ताका जातली. तेच भाशेन ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें आमी ताका मागुया. देवा, आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतलो सोडयला, उदका आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र पर्जेन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलो तशें जेजूचो जिवो सांदो जावच्या आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्या तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान माग. आनी हीच नव्या जिविताची खुणाकोशी ही धोबी न्हेसोड ह्या आमच्या भावाक आमी घालता. कियें तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय. ही धोबी न्हेसोड तुजे क्रिस्ती बोडविकीची भायली खुणां जावं आनी तुज्या सोयऱ्या दायऱ्यांच्या शिकवणीच्या आनी देखीच्या आदारान
सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत ही निर्मळ सांबाळ. पेटलेली वात घेवन कियनान आपलो भावार्थ आमचे बराबर उचारला. तर होच उजवाड आवय बापायनो आनी मदनीनो सदांच जोल्टो सांबाळून तुमकां नेमल्या. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजान सगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्यात. उजवाडाचो भुरगो कसो तो सदांच चलून आनी भावार्थाची ड्युटी पेटलेली सांबाळून. आमीन. आता फुडले रितीन आमी सदांचे भाशेन मिसाचे भेटीन भाग घेतल्या आनी पवित्र पुण्यवान हो आमचो भाव आयज वांटो घेतलो. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आतां आमची थोडी मागणी संवसारान वाडट्या वेगळोचाराचेर सहभागिलीपणान आमी जैत व्हरूंक जेजूची नीज पोरगोटणारां आनी समाजाक बरवशाची यात्रेकारां आमी जावंक आमची मागणी ह्या वेळार देवा बापा मुखार आमी दवरुया. लिओ 14व्या आमच्या भाग्यवंत बापान बिस्पांनी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेंत अदीक आनी अदीक सहभागिलीपणाचें उक्तें मन रचून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोजेंत आमची ओत्मीक सेवा करतल्या आमच्या पातकूर फादर पिटराचे आमी आभार मानता. हे आमचे फिरगोजेंत मोगान आनी जबाबदारीन ताणें आपलो वावर केल्ल्या आपल्या गवळीक वावरांत फुडलें पावल मारतना ताका पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आनी बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण खालतिकायेन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी वेगवेगळ्या देशांनी चलतल्या झुजांचेर निशेध मारून संवसारांत शांती समाधान विस्तारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कुटुंबांत समुदायान आनी शेजाऱ्याक वस्तलो वेगळोचार नपयत करून समाजांत आमी बरवाशाची यात्रेकारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारिया आपल्या पुताचे मिसावांत मिसळ जाली आनी ताच्या उपरांत शिसांक आनी पवित्र सोबेक तिणें एकवटान सांबाळली. पवित्र सोबा मोदे वस्तू तो गैर समज पयस जावन एकवट घडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरी. आमचे मदें वेगळो जार गांवचेच मदें लोकां मदें वेगळो जार बसतात ते आमी पयसावंक मागुया. मोगाळा बापा तुजे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां फावो केलें देखून तुका आमी दिनवासतांव. समाजान बोरवशाची यात्रेकारां जावन शुभ वर्तमानाचे जिविताचे चालींतल्यान तें आमी परगोटूंक तुजो आदार आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. घेऊया C37 पेज नंबर 44 C37. मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाते पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. काकलुसारा बापाक उसार मरून संवसाराचें पाप काडला आनी मोहिमेन पुनर्जीवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उसव्याक बसला. पूण अजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें तुका भेटयता. हे वाकाणणेचें बलिदान तूं मोयपासान मानून घे आनी एक दीस सगल्या तुज्या विंचलोल्यां बरोबर तुजी आनी आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वाकाणणी करूंक सुर्गीच्या जेरुजाल्याक आमकां पावय आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा सोर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. ओ कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदी करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुसा वयता आनी आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार
उलासा सोगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Sorgi tu caso sorbes porace la vieta da caso sorgi tu caso बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartatso good porgo to ya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेयाव 14वो आमचो पाप साहेब फिलिपनरी आमच्या गवळी बापाक सिम्याव आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाची माये सांगती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दोन मुतां भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सोरकांका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा
सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एकवटाची कुणां आमी जातले जाल्यार एकामेकाक बोगसूंक गरज. एकवटाची कुणां आमी जियेतले जाल्यार राग द्वेष आमचे मदलो पयस करूंक गरजेचो. एकवटान आनी सहभागिलीपणान पवित्र सभा वाडटली जाल्यार आमचो सहकार एकामेकाक दिवंक गरजेचो. तेन्नाच आमचो दिसपोटो गिरास आमकां मेळटलो म्हूण जेजू आमकां भासायता. तर हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळें आमी गावून म्हणटले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो गिराज आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तोशे आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तालीं पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूर की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय निराजोड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. वेगळो जार केस्तांवां आमचे मदें आसलेले भेदभाव पयसावन एकामेकाच्या सहभागिलीपणान शांतीन आनी एकवटान जिवंक हो जेजू आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजून बासायल्या पवित्र आत्म्यान दोन दुतांक स्वताच्या मार्गात चलयले. तुजे कुशे पोरमणे तांणी घेवचे आसले ते ताराव तांच्या मनांत उपजयले. होच पवित्र आत्मा आमचे काळार तुज्या भावार्थांचेर देवून येवन आम्हा समेस्तांक तो स्वताच्या मार्गात सांबाळूं आनी बोकून पवित्र सभेच्या गवण्यांनी तुजे कुशे पोरमणे घेवंक जाय ते ताराव घेवंक तो तांकां उजवाड आनी बोड दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भाव भयणीनो, आयज पास्कांचो 6वो आयतार आनी ह्या 6व्या आयताराक आमी खेरीत भाशेन आमच्या पातकूर फादर पिटरा पासत देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयल्या. ही मिसाचे भेटेक आयज आजीर जाल्लो फादर बर्नर्ड आनी फादर आल्बीन आमचे खेरीत दिनवास तांकां आमच्या बराबर हो आमचो वावर करता आसतना ते सदांच आसतात आनी आयच्याय दिसाक ही मिसाचे भेटेन आमचे बराबर भाग घेतलेल्या पासत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आमचे खेरीत दिनवास बरे भाशेन ही मिसाची मांडावळ तुमी घडून हाडली देखून. आमची खेरीत शाबासकी आनी परबीं कियन सिंग नेगी आयच्या दिसाक बावतिज्म ताणें घेतला आनीक पयलो कुमन्यांव ताणें घेतला. ताका तयार केल्ल्या आमच्या संदेशकारांक आनी भोव करून आमच्या फादर पिटराक आमचे दिनवास, ताच्या आवयक मारियाक आमचे दिनवास आनी शाबासकी. हो भावार्थ सांबाळून दवरून ताका ह्या भावार्थान फुडें व्हरूंक तिणें पावल मारलें आनीक हो भावार्थ जियोवपाक ताका ती आदार दितली. तशेंच ताचो गॉडफादर आनी गॉड मादर ती तांकां आदार दितली देखून तांकां आमी शाबासकी दिता आनी परबीं दिता. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत ल्हानशी भेट आमची आयच्या दिसाची फादर पिटरा पासत जातली. तुमी सगल्यांनी निमणें जाल्या उपरांत बसूनच रावचें म्हूण मागता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 23,590 रुपया. दाबोलीं कॉपेलान 830 रुपया. सगळे मेळून 24,420 रुपया. फुडलो आयतार पास्कांचो 7वो आयतार सोमिया जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब आमी मनयता. पयले मीस 7:45 वाजता मांडावळ करूंक सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज. भोव पवित्र संस्काराची बुजवण होली वेनिसडेज पवित्र बुधवार जे आमी घडून हाडलेले ताचो निमणो बुधवार सुत्रायदोरची ह्या बुधवाराक सांजेर 6 वाजतां जातली. वर्षी 6:30 वाजतां जाता. ह्या बुधवाराक 6 वाजतां जातली. आनी खेरीत भाशेन भेटयला सगळे पॉलिटिशियन्स, प्रेस, पब्लीक सॅक्टरान जे वावर करतात तांचे पासत सगल्यांनी तुमी येवचें. 31 तारखेर तावन सांत आंतोनीचें त्रेजेन सुरू जाता. जिना पेंटा फोंडवे कॉपेल सांत आंतोनीचें आसा थंयसर. तशेंच तामसोड्यार सांत आंतोनीचो क्रिस आसा थंयसर. 17 आयदोरची ह्या सोनवारांनी 2 सोनवार येतात. तातूंत इगोर्जेन इंग्लेज मीस सोनवारा सांजेर आसचें ना. तशेंच सांताक्रूज कॉपेलान सांजेचें आयताराचें मीस सोनवारा दिसाक आसचें ना. तुमकां कोणाकूय इंटेन्शन जरी तर दिवपाक जाय त्रेजनाची जाल्यार तुमी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान ती दिवं येता. खेरीत मीस 30 तारखेर सकाळीं 8 वाजता आंद्रे फेर्नांडीस हाच्या ओतमे पासत पयल्या वर्साचो उगडास करून. तशेंच आयज सांजे SFX म्युजीक अकॅडमी आपलो एन्युअल डे घडून हाडटा. रेजिना मुंदी स्कूल सांजेर 5 वाजता. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा, सगल्यांनी येवचें. खेरीत भाशेन ह्या एन्युअल डेयाक माताळो दिला लोकलोकीत मोतयां सीझन 2. तुमचीं भुरगीं लोकलोकतात, तुमचीं भुरगीं कशे भाशेन पोरजोळटात आनी तांकां पोरजोळपाक कसो फुडार आसा ही एक झलक ह्या पासत तुमी सगल्यांनी येवचें. तुमच्या भुरग्यांकूय घेवन येवचें. तेच बरोबर सिंगींग कॉम्पिटिशन जें घडून हाडलेलें आसात 4 कॅटेगरींनी ताचे फायनल्स जातली. आयज सांजेर 5 वाजता रेजिना मुंदी स्कुलान तुमी सगल्यांनी येवचें. तुमकां आमंत्रण दिता.
दिनवासणेची उतरां आनी हेर सगळी उरलेल्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो आतां निमण्या आशिर्वादा उपरांत जातली. सगल्यांनी तुमी आसा तशींच बसून रावची. आमचो PPCचो मॉडरेटर हाचे विशीं तुमकां सांगतलो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. दर एका प्रार्थना फाटल्यान आमचो जबाब आमेन जातलो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवं आनी तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमोद जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. बाबार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जिवन जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावं. जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कारण घेऊया E12 पेज नंबर 84 E12. Kushia